आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सवे असलो देव पण तुझे लिपोन मुनशा कुड घेऊन आयलो पाताक मात्येक सांडून मुनी जाऊन जियेलो उड्या रूपी मुनशाक तुवें सांगा तुजो मोक्षाक सदांच दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या निमाण्या त्या जेवणा मोगा मंदा मेंदिलो सेबेन जीवित सारो पायशी सांचे दुले उडो वाईन मास रगत कर तुझे कुडीन बदलो मुच्या उगडा साकरात म्हणून सोम्या तुवें शिसाक आदेश दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिंबी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या
Ergan tuka somia Jesu. Ergan tuka somia Jesu. Ergan tuka Aradan tuka somia Jesu. Aradan tuka somia Stuti tuka somia Jesu. Wakarni tuka somia Jesu. Wakarni tuka somia Jesu. Namaskar tuka somia Jesu. Namaskar tuka somia Jesu. Sar padta hu somia Jesu. Sar padta hu somia Jesu. Hallelujah. 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 युक्रिस्तंतल्या जेजूचेर आमची दिस्ट आमी दवरया. कीर्तन 142 व्हडल्या तळ्यान हांव सर्वेस्पराकुलो मारता. व्हडल्या तळ्यान हांव सर्वेस्परा लागीं विनंती करता. म्हजो विळाप ताचे मुखार वमतीता. म्हजे कश्ट ताचे मुखार उक्ते करता. म्हजे भितर म्हजो जीव विरोन गेला तरी म्हजी वाट तूं जाणाय. हांव चलतां त्या रस्त्यार उजव्याक हांव नदर घालता आनी पळयता, पूण म्हाका वळखतलो कोणूच ना. आसरो म्हजो ना जाला. सर्वेस्परा तुका हांव उलो मारता. तुका सांगता, तूं म्हजो आसरो. जियेतल्याच्या देशांत तुंच म्हजें दायज. तूं म्हजो आसरो. जियेतल्यांच्या देशांत तुंच म्हजें दायज. सोम्या मुखार ह्या घडये आमी आसां. तेच आमच्या जेजू सांगता थोडो वेळ करसूंक. तेच सोम्या सांगता म्हज्या जिविताचे सगळें वांटून घेवंक. त्या सोम्याचो मोग म्हज्या जिवितांत वळखोवंक ह्या घडये जेजू मुखार आमी आसां. जेजून आमकां हर एकल्यांक ताच्या सांगाता हाडला. ताच्या बोवारी ताणें आमकां एकठांय केला आनी आमचे वयर तो हर एक घडी ह्या घडये दिश्ट लावन आसा. आमकां पळयोवन आसा. आमची चिंतना तो पारखून आसा. आमच्या मतींत कितें जावन आसा, म्हज्या कुडी भितर कितें जावन आसा, म्हज्या जिवितांत कितें जावन आसा, म्हज्या काळजांतलीं बगणां कसलीं, सगळें तो ह्या घडये वळखून आसा. सोम्याचो अनभोग, सोम्याचो मोग, सोम्याचे सांगतपण विशेष आशिर्वादान आनी कृपेन आमकां भरता. ह्या घडये तोच जेजू आमकां हर एकल्यांक ताच्या विशेष आशिर्वादांनी भरून दिवन आमी मागता आसतना मुकलो थोडो वेळ त्याच सोम्याचें भजन करच्याक, त्याच त्रिएका देवाचें हजरपण आमच्या मदें आमी मानून घेवच्याक, त्याच त्रिएका देवाच्या आदारान आमचे जिवीत आमी आसा करच्याक सोम्या लागीं आमी आदार मागया. सोमेस्त आमी बसया आनी त्याच सोम्याक ह्या भजना मुखांतर स्तुती करच्याक मुखार सरया. पाण संको 136 136. देवने येसुवे आत्मने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. देवने येसुवे आत्मने शरणम. सृष्टिय मूलने देवने शरणम. सृष्टिय मूलने देवने शरणम. देवने शरणम.
ಯೇಸುವೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ದೇವನೇ ಯೇಸುವೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಯೇಸುವೇ ಶರಣಂ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಯೇಸುವೇ ಶರಣಂ ಯೇಸುವೇ ಶರಣಂ ಯೇಸುವೇ ಶರಣಂ ದೇವನೇ ಯೇಸುವೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ದೇವನೇ ಯೇಸುವೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ವರಗಳ ದಾತನೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ದೇವನೇ ಯೇಸುವೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ದೇವನೇ ಯೇಸುವೇ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ ಆತ್ಮನೇ ಶರಣಂ Hallelujah, 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 hallelujah. आराधन सोम्या गुलाब सोम्या महिमा सोम्या वंदन सोम्या स्तुति सोम्या नमस्कार सोम्या वैभव सोम्या हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना यीशु वंदन यीशु स्तुति यीशु महिमा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Jesus, thank you, Jesus, praise you, hallelujah, thank you, Jesus, praise you, hallelujah, 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 thank you, Jesus, thank you, Jesus, praise you, hallelujah, hallelujah, आराधने यीशुवे वंदने यीशुवे, hallelujah, hallelujah, hallelujah. आमचे दिस्ट येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर आमी दवरया. सोम्याची स्तुती करची, सोम्याचे नाव उलो मारचें. परत आनी परत सोम्याचें नाव उलो मारता आसतना बरेंपण आमच्या जिवितांत जाता. सोमी आमकां आशिर्वादांनी भरता. मत्तवाच्या वंजलांत 15व्या अध्यायांत आमकां कानानगारन स्त्रियेचें गणीत आमकां वाचूंक मेळटा. ती कानानगारन अन्न धर्माची ती स्त्री जावन आसली, जो देव न्हय आसली स्त्री ती जावन आसली. आणि जेजूच्या पयना वेळार जेजू फाटल्यान ती बोब मारीन ती येता. जेजूचें नांव परत आनी परत ती व्हडल्यान बोबान उसान सांगता, म्हज्या धुवेक बरी कर, मेस्त्री म्हज्या धुवेक बरी कर. परत आनी परत जेजूचें नांव उल्लो केल्ल्याचो गुर्त म्हणले बरी, जेजू तिच्या भुरग्याक तिच्या धुवेक बरेपणान भरता. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाच्या इश्टानो, परत आनी परत सोम्याचें नांव आमी उलो मारता आसतना, परत आनी परत आमच्या वोंटांचेर सोम्याची स्तुती आमी करता आसतना, सोम्याचें नांव आमी उलो मारचें प्रयत्न करता आसतना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असलेंच बरेपण जाता, असलेंच बरेपण जाता. देखून ती कानानगार स्त्री म्हाका आनी तुका आज एक समजयता, भावार्थान जेन्ना हांव आनी तूं जेजूचें नांव उलो मारता, जेजूचें नांव उलो मारता, त्याच भावार्थान आनी फातयेन सोम्याचेर दिश्ट लावन आमच्या वोंटांचेर सोम्याची स्तुती आमी करता आसतना म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत असलेंच बरेपण जाता. देखून एक घडी बरें
सोम्याचेर आमी दिश्ट आमी लावन आसा आमच्या काळजांत हांव सोम्याक आमी उसारन सांगया आमच्या जिविताचे हर एक कश्ट उसारन सांगया आमी म्हज्या आनी तुज्या जिविताची हर एक दुखां उसारन सांगया आमी म्हज्या आनी तुज्या जिविताची ती कश्टांची निराशपणाची ती घडी उसारन सांगया आमी म्हज्या आनी तुज्या जिविताची ती कश्टांची आनी दुखाची मेटा आनी ह्या वेळार सोम्याचे नांव उलो मारता आसतना सोम्याक आमी उलो मारता आसतना सोमी म्हाका आनी तुका आशीर्वाद दिवचे प्रयत्न करता देखून एक घडीभर सोम्या मुखार अशें आमी तस सोम्याक उलो मारया तस सोम्याची स्तुती कर्मी करया तस सोम्याक आमी आराधन करया तस सोम्याक आमी महिमा दिवया परत आनी परत आमच्या वंटांचेर ताची स्तुती आमी करता आसतना तोच सोमी आमकां आशीर्वाद आनी भरतलो आनी त्या कानारगार स्त्रियेक जेजून सांगलें तुज्या बावडतान तुका बरी केली तेच बरी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत ती सोमी बेसावानी आशीर्वादांनी भरतलो मुखले घडीत मुखलो थोडो वेळ त्यास सोम्याक स्तुती करच्याक त्यास सोम्याक महिमा दिवच्याक आमकां आमी आयती करया संकोक्षेंदा 110 Spuro, maka tum spuro, tum smoso, godi boro. Tum spuro, maka tum spuro, tum smoso, godi boro. Os kertai tu nim sero, duspana taun ken paro. Os kertai tu nim sero, duspana taun ken paro. Tum spuro, somya tum spuro, tum smoso, godi boro. Tum spuro, somya tum spuro, tum smoso, godi boro. Tuns adhar maka tuns adhar, tuns sargar bhavo chendar. Tuns adhar maka tuns adhar, tuns sargar bhavo chendar. What सुकलेल्या तुंस पुडा पाकी मुनशा मापुदा वाट सुकलेल्या तुंस पुडा पाकी मुनशा मापुदा तुंसादार सोम्या तुंसादार तुंसरगार पावो चेंदार तुंसादार सोम्या तुंसादार तुंसरगाक पावो चेंदार तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पावो म्हाका तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो जीव दिलोय दावणावन काळो बुरबुशाचे इन पाको जीव दिलोय दावणावन काळो बुरबुशाचे इन पाको तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पावो सोम्या तुंस पावो तुंस मुझे वाटेक दिवो तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो तुंस सोम्या गोडी बरो तुंस पुरो
तुझ पुरो तुझ मोसो गोळी बरो. सुम्याच्या हजारपणांत आमी आसा. लुकास वंजेल अध्याय 14 वळू 20 आनी 27. जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायल्या भुरग्यांक भाव भयणींक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वोवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. पवित्र सभा मिसांव आयतार आचरण करता. सोम्यान आमकां हर एकल्यांक ह्या संवसारांत एक मिसांव म्हणलें दिलां. सुवार्तेंत आमी वाचता लुकाच्या वंजेलांत अध्याय 5 जेजूच पयिल्लें आपयलेलें शीस पेद्रू आनी ताचे सांगाती मासली धरून आसले आनी जेजून तांकां थंयतावन आपयलें एक विशेष मिसांवा खातीर. म्हज्या फाटल्यान ये हें जावन आसलें ताचें उतार. आपल्या 12 जाण आपोस्तलांक तो विंचून काडटा आसतना त्या आपोस्तलांक मुखल्या 3 वर्सांनी जेजूच्या 3 वर्सांच्या परगट मिसावांत तांकां केवल एक तरबेती म्हणले बरी वा तरबेतीचो वांटो म्हणले बरी जेजू मस्त शिकोवन दिता, समजणी दिता, देवाच्या राजाची सतां शिकयता. आपूण सर्गाक सोडून वेचा पयलें पवित्रत्मो तांकां दिता आनी आमरिफात आंतरीक रितीन तांकां घट वा धैर्यान भरता. आनी ते आपोस्तल तांकां दिल्लें मिसांव समजतात. जेजूचे मिसांव आरंभ करतात. संवसाराच्या कोनशा कोनशांनी सुवार्ता परगटणार जावन वावर करतात. लुकाच्या वंजेलांतली ही उतरां आज म्हाका आनी तुकाय एका रितीन आमच्या मोतीक आमचे मिसांव ह्या संवसारांत कितें म्हणलें समजोवचें प्रयत्न करच्याक आमकां आपणे आसा. मोगाच्या इश्टानो ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमकां आमचीच म्हणली जबाबदारी आसा. सबारपोटी आमी सांगचें आसा कोणाक पुरसोत आसा. कित्याक आमकां आमचीच राटावळ. म्हजें काम आसा, म्हजें तोट आसा, म्हजें बिजनेस आसा, म्हजें घर, म्हजी बायल भुरगीं, तांचो फुडार, तांचें बरेंपण हें सगळें म्हज्या खांदार आशिल्लें एक वजें. ही म्हजी जबाबदारी. वय ह्या जबाबदारेंत हांवें पयस धांवंक जायना. पूण जेजू म्हाका कितें सांगचें प्रयत्न करता. जेजूची उतरां जावन आसात. जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भाव भयणींक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताणें म्हज्यान शीस जावंक जायना. असो अर्थ इतलोच की मोगाचे इश्टानो माय प्रायोरिटी. म्हजी विंचवणूक कोण? म्हजी विंचवणूक म्हजें कुटुंब, म्हजी पतीन, म्हजी भुरगीं, म्हजें काम, म्हजें बिजनेस हें म्हजें विंचवणगी प्रामुख्यता गी वा जेजू म्हजी प्रामुख्यता. मिसांव आयतार मिसांवाचो संदेश आमकां स्पश्ट समजयता. जेजू जावन आसा म्हजी प्रामुख्यता. जेजू जावन आसा म्हजी प्रामुख्यता. आनी देखून हांवें आनी तुवें जेजूचो शीस जाय जैतर, जेजूचो खरो आपोस्तल जाय जैतर म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत सोम्याचो खरो पाटलावदार जावन हांवें उरो जैतर म्हजें मिसांव हांवें समजोवंक आसा. क्रिस्ताक परगटचें जावन आसा म्हजो वावर. हांव खंय वेता, खंयच्या जाग्यार हांव आसा थंयसर क्रिस्ताक हांवें परगटूंक आसा. हांव म्हज्या वावरा जाग्यार आसूंक पुरो, हांव खंय एक समारंभाक गेलां आसूंक पुरो, हांव म्हज्या घरा वा से समारा गेलां आसूंक पुरो, हांव खंयच्याय जाग्यार आसा म्हजो प्रमुख वावर क्रिस्ताक परगटचो जावन आसा. आनी तो वळ मात्र हांवें आनी तुवें जेजूची शिकवणूक जियोंक साध्य जाता. संवसारभर जायते याजक, धार्मिका आनी संगताच लायक हांचे मरिफात सुवार्ता परगट जावनूच आसा. आज ह्या मिसांव आयतार आमी आचरण करता आसतना मिसांवा खातीर हांवें मागोवंक आसा. जेजून सांगलां मागा तुमी
पिकावळ यथेष्ट आसा पूण वावराडी थोडेच देखून मागा पिकाच्या दनया लागीं ताच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मिसांवा खातीर हांवें आनी तुवें म्हाका त्याग करूंक आसा देखून एक घडी बर सोम्या मुखार आसची आमी सोम्यातावन आदार घेवच्याक मुखार सरया सोम्याची कृपा ह्या घडी आमी मागोवन घेवया सोम्या जेजू म्हाका तूं आशिर्वादांनी बर पवित्र स्नानांत हांव तुजो जाला तिरवणेच्या संस्कारा मुखांतर पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुवें म्हाका भरलाय येवकारिस्त रुपी हरी एक पटी म्हज्या काळजान तूं बिडार करताय म्हाका आनी म्हज्या जिवितांत आंतरीक सकत म्हाका तूं दिताय तुजो जावन जियोवच्याक हे सगळे संस्कार म्हाका आदार दितात ह्या संस्काराचे बोळ हांवें घेवन ह्या संस्कारांत मेळलेली सकत हांवें घेवन तुका पासाचो व्यक्ती हांवें जावंक आसा सुवार्तेचे हातेर हांवें जावंक आसा आज आराधना आमी करता आसतना ह्या आराधनांत भाग घेवन आसच्या आम्हा हर एकल्यांक ल्हानांक तशें बोडांक मालगड्यांक तशें तरणाट्यांक हर एकल्यांक तुज्या विशेष सक्तेन बर म्हूण आमी मागता सोम्या आमी हर एकल्यांनी तुजो जावन जियोंक तुजी सुवार्ता प्रगट करूंक तुका साक्ष जावंक आनी तुका प्रगट करूंक तूं म्हाका ह्या घडये आशिर्वादांनी बर म्हूण सोम्या हांव तुज्या लागीं परतून मागता पांचसंको 148 उपादेश मोगासो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकासो आता आनी सदा 148 उपादेश मोगासो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकासो आता आनी सदा साखर म्हणून आपयना इश्ट म्हणून आपयता सगळींच्या सांगोच्या जेवणाक बसयता साखर म्हणून आपयना इश्ट म्हणून आपयता सर्गीच्या सांगोच्या जेवणाक बसयता शुभवार्ता प्रसार करो संसारात तुमकां धाडटा यात्रीक गोंयणार तुमच्या मोगा सांगात दिता उपादेश मोगासो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकासो आता आनी सदा सेवक सावून सर्वांचे पांय मोगान दुया शांती सता नितीचे कारभारी जाया सेवक सावून सर्वांचे पांय मोगान दुया शांती सता नितीचे कारभारी जाया मोगा माय पासांची म्हाका तुमी साक्ष दिया पुरीस मोगान वावो सर्गी मंद्राक येया उपादेश मोगासो हांव तुमकां दिता मोग तुमी करा एकामेकासो आता आनी सदा आता आनी सदा आता आनी सदा
hallelujah, 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 Jesus, praise you, thank you, worship you, hallelujah, hallelujah, hallelujah. यीशुवे 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 आराधना यीशुवे वंदना यीशुवे स्तुति यीशुवे महिमा यीशुवे हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस 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 प्रेज यू थैंक यू वर्शिप यू हालेलुया 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 थैंक यू जीसस प्रेज यू हर का समय अगलाम समय महिमा समय वंदन समय हालेलुया 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 थैंक यू जीसस जीसस प्रेज यू हालेलुया 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 समेस्ता आम्ही उभी राहूया हात आमचे जोडया देवाच्या उतर आयकोवच्याक देवाच्या उतराचो नियाळ करच्याक आमकां समय ती करता आसतना पवित्र आत्म्याक आमच्या मदीं येवकार करच्याक मुखार सरया ताचो पवित्र आत्मो ह्या घडये आमचे मदीं येवन दी देवाच्या उतरांत हांव प्रेरीत जाल्ले आमी जावच्याक आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी तसो देवाचें उतर आमी आयकूंक काळजान जागोवन दवरूंक जियोंक आमकां आशिर्वादांनी बरोवन दी देवाच्या उतराचे नियाळ दिवच्या आमच्या भावाचेर आनी आयकोवच्या हर एकल्यांक ताचो पवित्र आत्मो ताच्या सक्तीन बरोवन दी म्हणून ह्या घडये आमकां आमी पवित्र आत्म्याच्या साकारान मुखार सरच्याक आयती जावया पाणसंको 104 ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರವ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಹೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಹೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ सा मते वर्मणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 14व अध्याय 22वे तावन 25वे वाक्य उपरांत जेजून शिसांक दोणीर चडाशें आनी आपणा फुडें फलतडी वचशें ताकीद दिवन लोकांक दंड सोडलो लोकांक दंड जातस तो एकलोच मागणें करूंक म्हूण दोंगराक गेलो काळोख पडतना थंय तो एकलोच आसलो हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली
पूण वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. फंत्याची 3 वरां उतारलीं जातीत जेजू उदकाचेर सोलोवन तांचे सरशीन आयलो. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बशा आमी मिसांवचो आयतार म्हणटा आसतना आमच्या मोतीन देवचें दान करच्या विशयेंत. दान करी जाय मिसांवाच्या आयतारा आनी आमी जायतलीं जाणां दान करता. पूण आराधना वेळार पाद्र्यापान सांगलें हांवें तुवें सोम्या जेजूक साक सावन ताचें मिसांव हांवें तुवें मुंदरसून व्हरूंका. मिसांव मुंदरसून व्हरायचें जाल्यार म्हजो आनी तुजो आत्मो घट्ट आसा जाय. कशें कूड घट आसल्यार काम करूंक जाता गी, तसोच आत्मो घट आसल्यार आमकां आत्मीक काम करूंक जाता. आयच्या वचपांत आमी पळयलें जाल्यार पयलेच्या भागार तो आमी वाचूना 5,000 जाणांक लोकांक जेवण सोमीन जेजू दिता. 5,000 लोकांक वांटून दिता. लोक दादोश जावन वेता. उपरांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू सिसांक दोणीर धाडटा पूण तो एकलोसो रावून मागणें करूंक म्हूण दोंगरार वेता. एकलोसो रावून मागणें करूंक म्हूण दोंगरार येता. कितलो वेळ मागणें करता, कितलो वेळ मागणें करता. पळयत पुस्तक म्हणटा मागणें प्रारंभ करतना काळोख जाल्लो. सादारण 6-7 वरां जावंक पुरो काळोख जाल्लो. आनी तो भायर सरतना पळयत पुस्तक म्हणटा दनपारांची फांत्याची 3 वरां उतारलीं. म्हळ्यार लगभग उणें ते उणें म्हळ्यार एक 7-8 वरां जेजू मागणें करनासता म्हणलें संकेत हांगासर दिता. आनी आमी पळयता मागणें केल्या उपरांत सोमी जेजू पळयता आपले शिस्त थंय संकश्टांत आसात. थंयसर वारें वदाळ वळोवन आसा. ताज्या दोणीच्या विरोधार येवन आसा. कंगाल जाल्यात आनी मागण्यार आशिल्लो सोमी जेजू सलतस सोलोवन उदकाचेर वेता. आतां मागणें कितें करतलो म्हणलें सवाल मुखान तुका उपजोवचें साहस. इतलो वेळ जेजू कितें मागणें करनाशिल्लो, कितें मागणें करनाशिल्लो. ह्या मागण्याच्या बळान उदकाचेर सोमी जेजू सोल्लो जाल्यार कसली एक वर्ती सकत. हांव तूं जाणा मोगाचें न्हू. मागणें म्हळ्यार आमचे प्रमाणें आमी देवा कडेन उलोवचें. म्हळ्यार आमकां गरजो सांगचें जावंक पुरो हें आमी कितेंय आमी देवा घरां दिता हें उलयता. पूण ध्यान करचें म्हळ्यार देवाक अनुभव करनासता आमी. देवाक अनुभव करनासता. मागणें आनी ध्यान सांगाता वचून मागण्याचें एक संपूर्णकायेक आमकां पावयता. केदाळा मागणें उच्चार आमी करता तेच प्रमाणे आमी ध्यान करता. मागणें आनी ध्यान मनशाचें तें कितें आसा आत्मो घट करूंक पावता. हांवें सांगलें सोमी जेजू लगभग 7-8 वरां मागणें करनाशिल्लो म्हूण आमी हांगासर वचता पळयता आयकता. मागणें कितें गरज म्हणून सिसांनी विचारल्या वेळार जेजू कडेन विचारल्या वेळार सालुकाच्या 11व्या अध्यायान पयले तावन 4थ्या वाक्यांत आमी पळयता थंयसर म्हणटा एक पटेन जेजू एका सुवेतर मागणें करनाशिल्लो. मागणें जाता सिसा मदल्या एकल्यान ताचे लागीं म्हळें सोम्या जुवावन आपल्या सिसांक शिकयल्या बरें तूं आमकांय मागणें करूंक शिकय. तवळ तो तांकां सांगी लागलो तुमी मागणें करतना अशें म्हणा आमी सगळे जाणां आमच्या बापा मागणें. मोठवें मागणें कितलें लांब आयल्यार कितलो वेळ तुवें
सांगूंक उच्चार करून गेल्यार एक 4-5 मिनटां भितर जाता. जेजून शिकयलें मागणें तितलेंच मागणें शिकयलें. आतां उरलो वेळ जेजू कितें करनासलो, कळलें करनासलो म्हूण हांवें तुवें अवलोकन केलें जाल्यार मोगाचें न्हू, म्हाका भोगता जेजू ध्यान करनासलो. सर्वेस्परा बापा थंय तो ध्यान करनासलो आनी त्या देखून ताका आत्म्याक सकत त्या मुखांतर देवाक अनुभव केल्ल्या वरवीं ताका आत्म्याक सकत मेळटली. जेजू 40 दीस आनी 40 राती उपास केल्ल्या वेळार पवित्र पुस्तक सांगता ताचे प्रमाण भुकेलो म्हणटा सोड न्हू, जेजू अस्क जालो या जेजूक उबें रावंक जावना, थांको ना, तेलें कांय जावना. तर ती सकत खंयची ती सोम्या जेजूक तितले उपास केल्यार खंयच कांगाल करनासतना ती रावयली ती सकत. ती जावन आसा आत्म्याची सकत मोगाचें न्हू. केदाळ आत्मो बळिश्ट आसता, तुका खंयच्याय रितीर बादाक जायनातल्या बरी राखोवंक आनी सांबाळटा. देवाचें उतार हांव तूं जाणा मोगाचें न्हू, 2 दरेच्या तलवारी बरें, 2 दरेच्या तलवारी बरें. हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 4 अध्याय 12 वाक्य म्हणटा, देवाचें उतार जिवें आनी क्रियात्मक तें खरें, पाजिल्ल्या 2 दरेच्या तलवारी प्रास चड कातरूंक सकतात आसलें, प्राण आनी आत्मो, संद आनी हाडांचो सार सयत मेकळे करता पर्यंत विदूंक ताका सकत आसा. मनशाच्या काळजांतले अत्रेक आनी चिंतना तो परकिता. आतां उडास दवरया, देवाचें उतार इतलें बळादीक जाल्यार आमकां कित्या तसले परिणामकारी आमच्या जिवितांत तें अनुभव करूंक जायना हें म्हणलें चिंताप हांवें तुवें आठयसय पडटा. तलवार म्हज्या आनी तुज्या हातांत आसा म्हणून चिंतया, बऱ्यांतली बरी तलवार जर तर ती म्हाका बिजोवंक गुत्तना जाल्यार, कशी उपयोग करची म्हूण गुत्तना जाल्यार थवळ ती तलवार आसून कांयच प्रयोजन ना. तस प्रमाणे मोगाचें न्हू, उडास दवरया, देवाचें उतार बळादीक तरी जर तर तुका देवाचें उतार प्रासार करूंक जाय, मिसांवाचें काम करूंक जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर तें उतार कशें उपयोग करचें, 2 दरेची तलवार कशी उपयोग करचें म्हणून अनुभव म्हाका तुका आसूंक जाय. पवित्र पुस्तक म्हणटा, हेब्रेयकारांक बरयल्ल्या 5व्या अध्याय 13 वाक्य बरीं ती उतरां मोगाचें न्हू. हांव तूं खंयसर आसा म्हणलें कळीत जाता. थंयसर म्हणटा, हाचे भितर तुमी हेरांक शिक्षक जाय आशिल्ले, पूण देवाच्या संदेशाची मुळावी समजणी तुमकां परत्यान दिवंक आनी एकल्याची आतां गरज पडल्या. निभर खाणा बदलाक तुमकां आतांय दुदाची गरज आसा. जो कोण दूद मात्र पियेता तो आनिकी बाळशा बरी न्यायनितीचो ताका अनुभव ना. निभर खाण व्हड जाल्ल्यान जायत्या अनुभवान बरें खंयचें वायट खंयचें म्हणली समजून जोडिल्ल्यांक आमकां समी ह्या उतरांचो नियाळ करया मोगाचें न्हू. आज हांव आनी तूं खंयसर आसा, आमकां हांव आनी तूं शिक्षक जायचें आसलें, मिसांव कामांत वर्तें भाग्य जाय आसलें आमी सगळ्यां मोगाचें न्हू. आज दूद खावच्या भुरग्यां बरी आजुनी आमकां स्पून फिडींग, आमकां आजुनी तोंडाक आमकां देवाचीं उतरां कोणींय येवन घाली जाय, विवार करी जाय म्हणलें आमचें तें आसा मोगाचें न्हू. कशें एका ल्हानशा बाळशाक दूद ताका मात्र चिवंक पिवंक जाता, घटकाण ताका खावंक जायना, तस प्रमाणे ताणें जर तर ताणें तें व्हडलें खाण ताणें कांय घटकाण केलें जाल्यार तें जिरोंक शकना. तस प्रमाणे आमची आज सबार क्रिस्तांवांची परिस्थिती जाल्या. आमी डॉक्टरेट शिकोवंक पुरो, व्हडलें शिकोवंक पुरो,
जायतें शिकोवंक पुरो तरी पूण आत्मीक शेतांत आमी आजुनी दूद पियोवच्या ल्हानशा बाळशा बरी आज आमचे क्रिस्तांव समुदाय आसा म्हळ्यार कितेंच सूख जावचें ना मोगाच्यान. आजुनी आमकां ल्हानशा प्रायर कितें ती कुंभाराक दोतोवन शिकयतात, थोड्यांक ती विसरोवन घेता, आयल्यार व्हडले विशय ताजे वरतें चड म्हत्वाचें मुखलें मॅट आमी काडूं ना मोगाच्यान. उडास दवरया, घटखाण केल्ल्या शिवाय भुरग्याक मास ताज्या कुडीन वाडना. हांव तूं जाणाव दूद केवळ हाडांक घट करतात, मसल्स येयले जाल्यार निबर खाण जाय सय. हांव तूं केवळ उबी दोतोर न्हू, ह्या ल्हान मागणी हांव तूं कितें ल्हानशे प्रायर शिकयल्ली थिंच आजुनी म्हणून आसा तर देवाच्या उतराचो गुणाचो अर्थ कळन अनुभव करन आमी ते उपयोग करूंक शिकोना जाल्यार मिसांव काम करचें जाल्यार कशें म्हणलें सवाल मोगाच्यान. उडास दवरया, कशें कुडीक आमी सेन्सस ह्या इंद्रिया म्हणटा, स्मेल येता, ह्या पोरमोळ येता, आयकूंक जाता, दिसता, ह्या आमच्या कातीक आमकां थंड ऊन कळटा, सेन्सस म्हणटा आमी, आमकां हर एकल्यांक गुर्त आसा. आत्म्याचे सेन्सस असल्या वेळार मात्र आमी देवाचें हाजरपण आमी हातूंत भोगूंक शकता. एक उदाहरण तुमच्या मुखार दवरता. पयल्या रायांच्या पुस्तकांत 19 अध्यायान 11 ते 13 वाक्यांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो प्रवादी एलिया पयस धांवन वेता आनी थंयसर ताका देव म्हणटा, सर्वेस्पर म्हणटा. 11 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. उपरांत सर्वेस्पर त्या वाटेन उतरून गेलो. सर्वेस्परा मुखल्यान एक व्हड बळिश्ट जड वारें मारलें. त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपाचो सुरू केलो, पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातल्लो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकाम जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकामेन नातल्लो. भुंयकामे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्पर उज्यांती नातल्लो. उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो आनी हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो भुंयारांत भितर सरल्या कडेन रावलो. एका ताळ्यान ताका म्हळें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय. आतां हें चिक्केशें आमी ध्यान करया मोगाच्यान. एलियाक सांगलें सर्वेस्परान, हांव तुका तुज्या कडेन उलोवंक आसा, ये. आनी पयलें कितें ताका मेळटा, बळिश्ट जड वारें मेळटा. हांव आनी तूं जाल्यार कितें म्हणटा आसलें, हाळें सर्वेस्परान मेळटा म्हणलें, जड वारें आयलें, ह्या जड वाऱ्यांत हो सर्वेस्पर आसा. कित्याक जायते कडेन उल्लेख आसा, एक उल्लेख तुमकां दिता. कीर्तन 104 3 वाक्य म्हणटा, उदकांचेर तुजें रावळेर बांदताय, कुपां तुजो रथ करताय, वाऱ्याच्या पाकाड्यांचेर चलताय. म्हळ्यार वाऱ्यांत देव आसा. आमच्या म्हणण्यान कितें बायबल सांगता वाऱ्यांत देव आसा. देखून हांवें तुवें तें आत्म्याचें सेन्सस नातल्या वरवीं हांव तूं कितें चिंता आशिल्ल्या बायबल रेफर करताले जाल्यार हांगा देव आसा. पूण एलियान सांगो ना ताजेर देव आसा म्हणून. ताणें तें कुडलें त्या कितें ताका अनुभव तो जावना मोगाच्यान. उजो थंयसर येता आनी उजो आयिल्ल्या वेळार हांव तूं चिंता आशिल्ल्या मोयचेक सर्वेस्पर उज्याच्या बोल्यान दिसलो. ह्या निर्गमन पुस्तकाच्या 24-17 वाक्य म्हणटा, इस्रायलितांक सर्वेस्पर असो प्राता पर्वताच्या शिखराचेर ग्राशितल्या उज्या बरी दिसलो. पळय तो उजो, आनी हांगासर बायबलांत उज्या बरी आसा सांगला, देखून उजो आयलो, देखून सर्वेस्पर आयलो म्हणटा हांव आसलें हांव. पूण एलिया केदाळाय म्हणटा ताका खंयसरी बोगाना मोगाच्यान. केदाळा खंयसरी रेफरन्स नातिल्लें एक ल्हान आवाज आयकता गी. केदाळा पळयत पुस्तक म्हणटा, हो तो ल्हान आवाज आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें
आनी भायर सरून तो भुयेरांत भितर सरचे कडेन रावलो. त्या दाळे ताका कळ्ळें मोगाचें न्हू देव आयलो म्हणून. कशें ताका कळ्ळें म्हणलें सवाल. देव कांय तेजे कडेन उलोवना, देव कांय ताका दिश्टीक पडोवना, पूण ताका ताजें सेन्सस सांगा लागलें, ताच्या आत्म्याचें ताचें कितें संवेदन सांगा लागलें. वो जावन आसा सर्वेस्पर, वो जावन आसा आतां सर्वेस्पर आयलो. मोगाचें न्हू जर तर हांव आनी तूं सगळ्यांक आमच्या आत्म्याक संवेदन देवाचें हाजरपण भोगचें तें ना तर कशें तरी हांवें तुवें देवाच्या हाजरपणा विशीं आमी सुवार्ता परगट करची. कशें तरी म्हजो तुजो आत्मो बळिश्ट जावंक शकत, बळिश्ट जावंक शकत. तर हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय. हें कितें आव्हान तूं चिंताव मोतींत करी जाय, तें करी जाय, हें करी जाय, मिसांव काम जाय म्हूण चिंतूंक पुरो. जर तर आत्मो आमचो घटना हांवें तुवें मिसांव काम करूंक असाध्य जाता. आशा आसूंक पुरो आमकां तें असाध्य जाता. डिजर्नींग या आमी म्हणटा तें कितें कशें कालें जालें म्हणून आव्हान तूं करी जाय म्हूण चिंताव. पूण आमकां सेन्सस दुसरें, आमकां जावचो तो अनुभव दुसरो. ह्या डिजर्नींग म्हणटा ह्या कित्याक कालें जालें अभिप्राय, देवाची अभिप्राय कितें म्हणून डिजर्नींग स्पिरीट म्हणटा आमी. जर तर एकलो मनीस एकल्याचेर मागता आसतना थोडे वटे म्हणटा तुका हाताच्या गांठीक म्हणी दुखता घेवन, कित्याक म्हळ्यार ताच्या मागतल्याच्या मनशाच्या हाताच्या गांठीक जर तर अनुभव दूख आयली जाल्यार ताका कळटा, सेन्सस ताजें उक्तें जाता आनी म्हणटा तुज्या हाताक कांय जालां गी, ह्या दूख आसा गी म्हणटा. दॅट इज कॉल्ड सेन्सस. ह्या आमी कितें म्हणटा संवेदन. तो कसो काय जालो पडोवन जालो की ताका कितें करी जाय, कालें करी जाय, तें डिजर्नींग स्पिरिटार येता मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तकांत हांव तूं वाचता पयल्या कुरिंदकारांक बरयल्या 2ऱ्या अध्यायान 14व्या आनी 15व्या वाक्यान बरेंकर थंयसर अशें बरयलां. आपल्या सैमा प्रमाणे जियेता तो मनीस देवाच्या प्रेरक आत्म्यांतल्यान येतात त्यो संगती मानून घेना. ताका त्यो एक पिशेपणसो दिसतात. आत्मीक दृश्टीन व्हरून पळोवची गरज देखून ताचे वरवीं तो आटापूंक जायनात. पूण आत्मीक मनीस सर संगती व्हरोंक शकता तरी ताका कोणाच्यानी व्हरोंक जायना. त्या देखून आत्म्याक मात्र कळटा आत्मीक संगत्यो. लौकीक रक्तमासान सैमाच्या मनशांक कळना कशें ते आत्मीक संगत्यो ऑपरेट जातात म्हणलें कळना. त्या देखून मोगाचें न्हू आमकां ध्यानाची गरज आसा. ध्यान मनशाक देवाच्या आत्म्या विशयंत, देवाच्या हजरपणा विशयंत, देवा विशयंत विशेष तरेचो अनुभव दिवंक सक्षम तसलें जावन आसा. आत्म्याक कनेक्ट करचें. आत्म्यांतल्यान मात्र आत्म्याक कनेक्ट जाता, न्ही रक्तमासांतल्यान आत्म्याक कनेक्ट जायना. रक्तमासांतल्यान रक्तमासा कनेक्ट जाता, आत्म्याक कनेक्ट जायना. मुस्तुपटे आमी मागता रक्तमासाच्या सैमान मागता मोगाचें न्हू, आत्म्याक कनेक्ट जावंक कशें जाता. आनी पळयत पुस्तक हाचे विशयंत स्पश्ट तरान सांगता. खंयसर चिंत्या दाकांचो रोस आसा तो आमी सांगता जेजूची पवित्र रगत म्हणून हांव तो पियेता. आत्मीक सैमान तुका अनुभव ह्या आत्मीक सैमाच्या दृश्टींत मात्र तो जेजूचें पवित्र रगत जाता. शिवाय लौकीक ह्या रक्तमासाच्या सैमार तो केवळ दाकारोस मात्र. ते व्यत्यास तुका अनुभव जायचे जाल्यार, तो व्यत्यास तुका भोगाचे जाल्यार आत्म्याच्या सैमान आव्हान तुवें बरोवंक जाय. आत्म्याच्या सैमान बरोवंक जाय. त्या देखून आव्हान तूं पळयता मोगाच्यान त्या ध्याना विशयंत तिमोथेक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायान 15 वाक्य म्हणटा ह्या संगतीचो आटो कर आनी तुज्या जिवनांत हें त्या कार्य रुपाक हाड, थवळ तुजी प्रगती जातली.
तुजी प्रगती जायसय की तुमकां प्रगती हर एकल्यांक जायसय की आटो हांवें तुवें करीसय ध्यान हांवें तुवें करीसय मस्तपटी आमकां भोगता इतले आमी मागल्यार कित्याक आमकां प्रगती जायना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार देवाचें हजरपणू आमी आटो करना मोगाचे न्हू आनी त्या देखून आमकां कश्ट भोगता कीर्तन 119 119 वर्स 15 15 वाक्य म्हणटा तुज्यो आज्ञा हांव नियाळटलो तुज्या वाटांक लक्ष दितलो खेदाळा मनीस ते नियाळ करता आज्ञा नियाळ करता थंयसर विशेष घडितां घडतात इसाया प्रवचच्या 65 65 चॅप्टर वर्स 24 24 वाक्य अशें म्हणटा ताणी उलो मारच्या आदीं हांव जाप दितलो म्हळ्यार तोंडांत मागणें म्हणसय म्हणून ना तुज्या अत्म्यात भोगतानास ध्यान करतानास तूं जर तर ध्यान करशी सर्वेस बरो तें उतार आयकता ताणें उलो मारच्या आदीं हांव जाप दितां हांवें तुवें जिंचें कशें म्हळ्यार आमी दडबडा 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 मागणें म्हळ्यार मात्र तें मागणें देवाक आयकता मोगाचें न्हू केदां मनीस एक ध्यान करूंक बसता ताज्या हाजरपणू तो अनुभव करूंक शकता थंयसर देवाक हर एक कळटा अत्म्यांत म्हज्यान तुज्या कितें जाता सर्वेस्पर देवाक कळटा आनी त्या देखून जिजून म्हणलें तुवें जर तर मोतीन ह्या खोट्या आशेन एका स्त्रियेक पळयलें जाल्यार थंयसर प्रद्वार घडटा कित्याक ताणें उलोवना ताणें कांय करूं ना ताणें खंय जावंक ना मातेवाच्या 5 अध्यायांत 28 वाक्य म्हणटा हांव तुमकां सांगता जो कोण एका खोटे आशेन एका स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजांत तेजे कडेन प्रद्वार करणी जाला तर कशें तें जावचें कित्याक म्हळ्यार कितें तुज्या आत्म्यान भोगता थंयसर चारेक येवन जालें कितें तूं ध्यान करताय कितें तूं बसून तुजे इतल्याक ध्यान करताय थंयसर देवान तें अनुभव जावन जालें तुकाय अनुभव जाता आनी थंयसर चारेक येवंक लागलें मोगाचें न्हू आनी पळयत पुस्तकांत आमी हांव तो जाणाव एब्रेव बरयल्या 4 अध्यायांत 12वें वाक्य आमकां देवाचें उतार जिरोवच्या विशयान थंयसर उल्लेख करता तिस ताणी आयकल्ली तिस देवाची सुवार्ता आमी आयकल्या पूण ताणी आयकल्लें उतार तांचें तें निर्फळ जालें कित्याक तें आयकल्ल्यानी भावार्थान आपणा तें जिरोवंक ना त्या देखून साहित्य शर्मा हांव तो आयकोंक पुरो साहित्य कडेन मागणें हांव तो हजर जावंक पुरो जर तर देवाचें उतार हांवें तुवें जिरोवंक ना तर देवाचें उतार हांवें तुवें ध्यान करूं ना तर देवाचें उतराचेर हांव तूं डीप वचना जाल्यार आमकांय निर्फळ जाता मोगाचें न्हू मस्तपटी आमचें निर्फळ जाता त्या देखून द्वितीय पुस्तकांत 6व्या अध्याय 6व्या आनी 8व्या वाक्यांत सर्वेस्पर देव ह्या मुखांत उलयता ही आज हांव तुका फरमायता तीं उतरां तुज्या काळजांत कोंसून दवर तुज्या भुरग्यांक तीं परत परत सांग तूं घरांत बसून आसतना वा वाटेर बसून चलतना तूं न्हिदतना वा उठतना तीं तांकां सांग तीं तुज्या हाताक एक कुणा कशी बांद आनी तुज्या कपालाचेर एक श्रंगार कसो उमकाळय तुज्या घरच्या दरवाजाचेर आनी शाराच्या दरवाटांचेर तीं बरोवन घाल म्हळ्यार कितलोय तुज्या काळजांत खंयसय हर एक कडेन तीं दवर हर एक कडेन तें देवाचें उतार ध्यान कर हर एक कडेन तुज्या देवाचें उतार तुज्या मोतीन आसूं दी थंयसर देवाचें उतार पळयताय काळजांत ती आसा खंयसर गेल्यार तुज्या भुरग्यांक शिकयताय त्या प्रमाणे जिरयल्लो मनीस यशस्वी जाता मोगाचें न्हू त्या प्रमाणे जिरयल्लो मनीस यशस्वी जाता त्या देखून कीर्तन 119 97 वाक्य अशें म्हणटा तुज्या धर्मशास्त्राचो हांव इतलो मोग करता दीसभर हांव तसो नियाळ करता तुजो आदेश म्हाका म्हज्या सगळ्या दुस्मना परस शाणो करता कित्याक तो सदांच म्हजे सवे आसा सगळ्या म्हज्या शिक्षकां परस हांव बुदवंत जालो कित्याक हांव तुज्या शिकवणसो नियाळ करता उडासलो म्हाका न्हू केदाळा नियाळ करता काल जाता शिक्षकाचे घेसर तो बुदवंत जाता आज हांव आनी तूं साहित्यपुटी देवाचें उतार आयकलां हांव तूं शिक्षकां परस बुदवंत जावन हांव
आमी कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतार नियाळ करूना. पळयत पुस्तक सांगता तूं नियाळ करशी जाल्यार तो दुस्माना प्रास तूं शाणो जाताय. आज मुस्तबोटी आमचे दुस्मान आमचे चड शाणे आसात. कित्याक देवाचें उतार हांवान तूं नियाळ करिना मोगाच्यानो. देवाचें उतार ध्यान करिना, ध्यानाचेर बसना आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत आमी समस्याक पडटा. तुमी चिंतूंक पुरो ध्यान केल्यार कितें जाता, कितें जाता म्हणून किर्तन पयलें किर्तन दुसरें आनी तिसरें वाक्य अशें म्हणटा, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता आनी दीस रात ताजें धर्मशास्त्र नियाळता. तो बागी तो वळत्या उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या खाळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच पावनात. जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता. सगळें करच्यान सुफळ जाय जाल्यार हांवें तुवें कितें करीत मोगाच्यानो. हर एक आमच्या वावरांत हांवें तुवें सुफळ जाय जाल्यार कितें करीत जाय. पळयत पुस्तक सांगता धर्मशास्त्रांत संतोष पाव आनी तें नियाळ कर. आनी केदाळा तूं नियाळ करताय. उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरी. उदका देगेर लायिल्ल्यार काय जाता, ताका निरंतर उदक येवन आसता, रूख निरंतर फळां दिवन आसता, रूख निरंतर फळां दिवन आसता. केदाळा मनीस देवाचें उतार ध्यान करता, देवा विशयी ध्यान करता, ध्यानार बसता आनी ध्यान करून त्या हजरपण तो अनुभव करता. पळयत पुस्तक म्हणटा निरंतर ताका पळयतात म्हणजे झरी येवन तो पळयतात म्हणजे झरी मुखांतर ताका हर एक ताज्या जिवितांत बरेंच घडता. ताजें तो उत्पन्न जावचें हर एक संगती हर एकल्यांक उपकाराक पडटा. त्या देखून एझेकियल प्रवादी 47वें अध्याय तो मंदिरांतल्या वळत्या उदका विशीं उल्लेख करना 10वें वाक्यान म्हणटा, जंय हें उदक पावता थंय तो भलायकी हाडटा, जंय तें वळटा तें सगळें जियोंक शकता. त्या देखून मोगाच्यानो हें जावन आसा ध्यान असो हांवें तुवें करीत आसली गरज. खंयसर मनीस ध्यान करता, ध्यानांत परवश जाता, थंयसर पवित्र आत्म्याची सकत वळटा. खंयसर पवित्र आत्म्याची सकत वळटा थंयसर आमी करचीं कामां सुफळ जातात. आमची मागणी देव आयकता, आमकां आशिर्वादाचें जीवन फावो जाता. त्या देखून ध्यान मनशान करूंक जाय. पयल्यान पयलें मोगाच्यानो मुस्तुदेवांचे आमच्या चिंतपान आसूंक बरो. ध्यान करचें म्हळ्यार सगळो मांडो खाली करून बसचो, आमचो मायंड खाली करून बसचें, तें एका रुपाचें ध्यान आसतलें. पूण आमी क्रिस्तांवांनी ध्यान करतना मोगाच्यानो आमच्या मांड्यांत बरोवन आसता देवाचें हजरपण, देवाचें उतार. केदाळा देवाचें उतार, देवाचें हजरपण, देवान केल्लीं ती विचित्र कामां मनीस नियाळ नासता. थंयसर उजवाड फंगता, थंयसर उजवाड फंगता. देवाचें उतार जावन आसा तो उजवाड मोगाच्यानो उजवाड. केदाळा हवान तूं शांत रावन, हवान तूं केंद्रीकृत जावन ध्यान करूंक बसता. जावं करो पयल्या 5-7 मिनटां, उपरांत 10 मिनटां, उपरांत 20 मिनटां, उपरांत थोडी 1 वर 2 वर निरंतर करूंक बरो. आज मनशाक कॉन्सन्ट्रेशन ना. कित्याक म्हळ्यार आमी टिकटॉक आयकता, 1 मिनटा भितर आमी पुरो विशय कळटा आनी आतां आमकां मायंड अशें जालां की 1 या 2 मिनटांची चड मनशाक कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार आमी दिसान दीस पळोवचे ते व्हिडियो, दिसान दीस पळोवचे ते विविध कार्यक्रमां एकदम मोठ्ठीं आसता, ते कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जायना. पूण पयल्यान पयलें म्हाका तुका कॉन्सन्ट्रेशन जाय. कॉन्सन्ट्रेशन करून शांत रितीर आमच्या रुमांत आमी बसून खंयसर व्हडल्या जाग्यार वचाचें म्हणना. स्वामी जेजू म्हणटा तूं मागणें करतना बार बंद कर, एकलोच तूं बस आनी तुज्या बापा लागीं उलय. एकलोच बसता व्यक्ती तो ध्यान करूंक शकता, डिस्टर्बन्स ना त्या मनशाक. तो केदाळा ध्यान करून मागणें करता, थंयसर ताका देवाचें हजरपण भोगूंक जाता. आनी केदाळा तो हजरपण भोगता मोगाच्यानो त्या व्यक्ती ताचो आत्मो एकदम बळादीक जाता. आनी केदाळा तो आत्मो बळादीक जाता तो मिसांवाचें काम करूंक शकता. जर तर भितरच कांय आत्म्यान बळ ना जाल्यार एका व्यक्तीन वचून मिसांवाचें काम जाल्यार करचें कशें मोगाच्यानो. जर तर तुका आनी म्हाका
कोणायकी आमच्या समुदायांत जर तर मिसावाचें काम करूंक आशा आसा, मागणें आनी ध्यान दोनी केल्ल्या वेळार तो मनशाचो असो आत्मो घट्ट जावन निबोरखाण ताका खावंक जाता त्या आत्म्याक, आनी ह्या मुखांतर तो आत्मो बळिश्ठ जावन कशें जेजू मागणें करना दर्याच्या उदकाचेर सरलो आनी थंयसर असल्या कश्ट असल्या सिसांक तो बचाव करूंक शकलो, दर्याचें उदक ताजे थंयसरचें तें शांत करूंक शकलो. त्याच प्रमाणे हांव आनी तुवें ध्यान केल्ल्या वेळार सर्वेस्परात एक जावन मोगोन बशिल्ल्या वेळार जिवितांत असचें लारां आमची तशेंच पेल्यांची ती बंद करूंक शांत करूंक शकतले हांव, आनी ह्या मुखांतर मिसांव खरें मिसांव जेजूचें हांव तूं करूंक शकतले हांव. आमेन. सर्गींच्या बापा, आम्हा समेस्तांक तूं तुज्या उतराचेर ध्यान करूंक जाय असची कृपा लाभय म्हण मागता. तुजें दैवीक हजरपण आमच्या जिवितांत भोगूंक, तुज्या उतराचेर नियाळ करन, त्या उतरांनी आसली ती पवित्र सकत आपणावंक जाय असली कृपा आम्हा समेस्तांक लाभय सुम्या. कशें तूं देवा थंय एक जावन ह्या संवसारी करूंक असाध्य जाल्लीं कामां करूंक शकलोय, मेल्ल्यांक जिवंत करूंक शकलोय, पिडा शिडा गूण करूंक शकलोय, आनी मेल्या उपरांत तूं आपले स्थकीन जिवंत जावन सर्गार सोडून गेलोय. मोगळा सोम्या, ती आत्म्याची सकत ह्या संवसारी मनशा सैबाचें जिवीत आमी जियेत आसतना आमी तुज्या उतरांचेर पातयेवन ध्यान करन, त्या उतरांत आसली पवित्र सकत आपणावन आमच्या जिवितांत यशस्वी जावंक जाय असली कृपा आम्हा समेस्तांक लाभय म्हण मागता. आमेन. समर्पण करता सोम्या, आमच्या जिवितांत आमचे हर एक समस्ये तुजे मुखार. सोम्या, हर एकल्याच्या जिवितांत नानांत्या रितीचे समस्या आसात सोम्या. सबार जाणां अन्याय अनितीक बली जाल्यांत जिवितांत नीत सोदून आसात सोम्या. तसल्या व्यक्तींक आज तुजे मुखार समर्पण करता. सोम्या, तूं न्याय नीत करचो देव जावन आसाय. सोम्या, नीत वदाकसून दी आनी तुजो आदार लाभय. समर्पण करता सोम्या, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांनी तुजो पाटलाव करूंक जाय असो आदार लाभय. भावार्थाचें देणें दिवन, तुज्या उतरांची जाणवाय दिवन, बुद्धवंतकाये मारिफात तुज्या उतरांत आसली सतां आपणावंक आनी तुजें दैवीक हजरपण जोडून एक भाग्यवंत कुटुंबा जिणी जियोंक जाय असलो पवित्रत्म्याचो सांगात लाभय म्हण मागता. हालेलुया, 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 ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ
ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. मंगळा सोम्या समर्पण करता हांव सोम्या हर एका पिडेस्ताक तुज्या हातीन. आस्पत्र्यांनी चिकित्सा घेवच्या हर एका पिडेस्ताक तशेंच पिडाक गूण जायना म्हणल्यार निराशी मनोभावान आसच्या नानांत्या कॅन्सर तसल्या पिडेस्तांक तुज्या हाती समर्पण करता सोम्या. तांच्या जिवितांत तूं बरवसो जा सोम्या. तांची दुखां पुसो हात तूं जा सोम्या. तांच्या जिविताक वाट दाखोवचो उजवाड तूं जा सोम्या. आनी तुजें दैवीक हजरपण तांच्या जिवितांत तांणी बगूंक जाय आसलो कृपेचो आदार तांकां लाभय म्हण मागता. हालेलुया 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 हालेलुया. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. मोगळा सोम्या समर्पण करता सोम्या जो कोण अनितीच्या वाटेन चलोन आसात, मादक द्रव्यांक वळख जाल्यान, तरणाटेक गरजो आदार जायनासतना पाड इश्टागतेक सांपडोन कुटुंबांतावन पयस सरल्यान तसल्यांक तुज्या हाती समर्पण करता सोम्या. जो कोणाच्या कुटुंबांनी भुरग्यांक आवय बापाय तावन पयस करची पाड सकत ताळण्यो आसात सोम्या, त्यो तूं मोडन घाल सोम्या. आनी तुजे आशिर्वादा वरवीं त्या कुटुंबांनी हर एका आवय बापाय आनी भुरग्यां मध्ये माया मोगाचो बांद स्थापन जावंक तुज्या पवित्रत्म्याचें बळ लाभय म्हण मागता. तशेंच समर्पण करता सोम्या हर एका काजारी जोड्याक तुज्या हाती सोम्या. तुवें आशिर्वादीत केल्लो काजारी बेस सदांच मरा पर्यंत सांगतपणी जियेवंक जाय आसली आत्म्याची गटाय तुझे आशीर्वाद आणि तुझो समाधानाचो स्पिरिट त्या कुटुंबांनी हर एका कुटुंबांत वचून आशीर्वाद सी म्हण मागता. हालेलुया 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 ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ದಾವೀದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ. ಎಲಿಯನ ಎಲಿಶನ ಎಲಿಯನ 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 ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬುಬಾ. ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ತುಂಬುಬಾ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. मोगळा सोम्या जशे इस्रायल परजेक
तुझ्या कुशे प्रमाणे सारक्या वाटेक हाडूंक तांकां रक्षण दिवंक तांची जतन घेवंक तुवें मैजेक विंचून काडन ताचे लागीं उलोवन ताका सारकें मार्गदर्शन दिवन त्या परजेक तुवें सांबाळन वेले गे त्याच प्रमाणे तुवें विंचून काडलेल्या हर एका याजकाक गवळी बापांक पापसाहेबाक हर एकल्याक सोम्या तशेंच तुज्या मिसावांत वावुरतेल्यांक तूं तुझ्या पवित्रात्म्याच्या अभिषेकपणान बरमण मागता तांकां तुझ्या पवित्रात्म्याची दिश्ट दिवन आशीर्वादची तांणी आपल्या परजेक तुझ्या वाटेन सोपकोक भवर्तांत घट करूंक आनी तुजी शिकवण तांकां दिवन तुजो पाटलाव करूंक तांणी वाडता कशें हर एका याजकांक तशेंच तुझ्या मिसावांत वावुरतेल्यांक आशीर्वाद से म्हण मागता हालेलुया 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 रबा शेरा बाबा 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 हालेलुया 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 ಸೌಲ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ ಸೌಲ ಪೌಲನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಾ ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ ಪೇತ್ರನ ಬಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬಾ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಆತ್ಮನೇ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಲು ಬಲವನ್ನು ಕೊಡು ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸು ಬಾ ನನ್ನನ್ನು ಆಧರಿಸು ಬಾ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ युकरिस्तंतल्या सोम्याचेर आमची दिश्ट आमी दवरनासा ह्या आराधना वेळार विविध गरजां खातीर मागच्याक विविध तेसामा खातीर मागच्याक आमकां आपोवणें आसा ही घडीभर आमच्या काळजा मनाचे हर एक अत्रेक हर एक विनवणी हर एक मागणी आमच्या मतीच्या पड्ड्यार आसच्या आमच्या काळजाच्या कोणशार आसची हर एक तेसामा जेजू मुखार ह्या घडये समर्पण करया विशेष करून ह्या घडये प्रत्येक करून मागया आमी सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर प्रत्येक करून कॅन्सर आनी मारेकार पिडे वरवीं कश्ट नासच्या सर्वां खातीर विविध मारणांतीक पिडेचे भियांचे वातावरण आसच्या हर एका व्यक्तीक हर एका कुटुंबाक सोम्या ह्या घडये तुज्या पांये तळी समर्पण करता मगळा जेजू तूं जावन आसा दैवीक वयस तुजे तावन आमकां भलायकी मेळटा तुजे तावन आमकां बरेपण फावो जाता आज ह्या घडये दिंब्यांनी पडोवन आमी कोणा खातीर मागोन आसा प्रत्येक करून सर्व पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागोन आसा मारणांतीक पिडे वरवीं कश्ट नासच्या सर्व आमच्या मोगाच्या खातीर मागोन आसा ह्या सर्वांक सोम्या तुज्या पांये तळी समर्पण करता लुका सवांजल अध्याय 6 तूं पवित्र पुस्तक आमकां सांगता तूं दैवीक वैज जालोय तुका आपडलेल्यांक तुजी सावळी पडलेल्या हर एकल्याच्या जिवितांत बरेपण जालें आज तेंच बरेपण ज्या कोणा खातीर आमी मागोन आसा तांकां फावो कर म्हूण सोम्या ह्या घडये तुजे लागीं परतून आमी मागता जेसुये 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 सौम्या तू ये जेसुये 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 सौम्या तू ये विविध अडचणीन सांपडलेल्या आसच्या सर्व लोकांचो एक घडीभर आमी उगडास काडटा कामाचे सोदनेर आसा जायते जणांचे कामाचे सोदनेर आसचे जणांनी मागोंक सांगलेले आसा
बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोंक सांगलेले आसा. रिणाचे समस्या आनी क्वेश्चन्सच्या लोकांनी तांच्या गरजां खातीर मागोंक सांगलेले आसा. आर्थीक अडचणीन क्वेश्चन्सच्या जायत्या लोकांनी तांच्या गरजां खातीर मागोंक सांगलेले आसा. मंगळा जेजू ह्या घडये असल्या विविध अडचणींत संपटल्या नासच्या सर्व आमच्या मोगाच्यांचो उगडास काडटा आसतना सोम्या तांकां हात दिवन चलय. तूं आमचो बरवसो, तूं आमची पातयणी, तुवें आमकां हात धरता आसतना तुवें आमचेर दीस लायता आसतना ह्या अडचणांचेर जैत व्हरूंक आमकां साध्य जाता. मंगळा जेजू ह्या घडये बोवाडतन आनी कलतेपणान आमी मागोन आसा ते सर्व अडचणीन संपटलेल्या विविध कश्टान संपटलेल्या सर्व लोकांक सोम्या तुज्या दैवीक शक्तीन बाचावी फावो कर म्हूण ह्या घडये आमी तुज्या लागीं मागता. जेजुये 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 सोम्या तूं ये जेजुये 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 सोम्या तूं ये. विविध कारणाक लागून विच्छेदनाच्या वाटेर आसच्या सर्व लग्न जोड्यांक मानस्ताप आनी विविध रितीच्या समस्याक लागून वेगळे जाल्ल्या हर एक लग्न जोड्याक सोम्या तुज्या पांये तळी ह्या घडये समर्पण करता. विविध समस्यांक लागून, कारणाक लागून, मनस्तापाक लागून, रागाक लागून, द्वेषाच्या चिंताक लागून, विविध कारणाक लागून ती एकामेकांतावन पयस जाल्यात. तुज्या दैवीक योजनांतावन ती पयस जाल्यात. सोम्या ह्या घडये असल्या कश्टांत आसच्या असल्या स्थितींत आसच्या सर्व जोड्यां खातीर आमी मागता आसतना तूं तांकां परत एक कर, तांकां सांगत हाड, तांच्या मरिफात सुवार्ता परगटणी जावं दी, तांच्या मरिफात पवित्र सभा वाडोवन दी. तुजें योजन दैवीक योजन तांच्या जिवितांत आसा जावच्याक तूं सोम्या ह्या घडये असल्या जोड्यांक आशिर्वाद आनी बर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता. सलवाताना जेजू तूं ये गंतीन पडताना जेजू तूं ये निरासताना जेजू तूं ये गंतीन पडताना जेजू तूं ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये सोम्या तूं ये. मिसांव आयतार आमी आचरण करता आसतना मिसांवा खातीर मागोंक आमकां आपोवणें आसा. ह्या संवसारांत विविध रितीचे मिसांव करच्या हर एका याजकाक, धार्मिकांक, गवळी बापांक, लायक मुखेल्यांक सोम्या तुज्या पांये तळी समर्पण करता आसतना तुवें आमकां विंसून काडलाय. तुजी सुवार्ता परगट करच्याक, ती सुवार्ता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां बेटच्या हर एकल्याक वांटच्याक तो संतोष तो बोवाडत आमी सुवार्ता परगट जावन आमी आसा करच्याक सोम्या ह्या घडये सर्व आम समेस्तांक तो आशिर्वाद आनी बर म्हूण आमी तुज्या लागीं परतून मागता. मुझ्या कुटुंबांत जेजू तूं ये आमच्या संतोषांत जेजू तूं ये आमच्या मिसावांक जेजू तूं ये आमच्या वावरांत जेजू तूं ये जेजू ये जेजू ये जेजू ये सोम्या तूं ये. सर्व आमची मागणी सर आमची ते सवा जेजूक समर्पण करया आनी सोम्याची बेसवा घेवच्याक आमकां सामी आयती करया. Idiavoda sacramenta sustainaman koruya purvidavya rupa botla navioriti adarya salvonvecha uskutvisya बावडताचे बोलतिप्या जसे बापा तसेच पुता उल्हास
साणी स्तुती जा पदवी महिमा सस्ता सस्ता एका स्थळ्यात दर्शिता तुका दोगांच्या स्पिरिता सामान समीन आवडता आमेन. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको. तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेत आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.